हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांक आजच्या 17th चॅप्टर सचमी अँड आज चॅप्टरचे नाव कसं ना श्रद्धात्रय विभाग योग. 16 चॅप्टर आम्ही काल शिकल्याची त्याचं नाव कसं ना 16 चॅप्टरचं नाव हॅलो दैवासुर संपद विभाग योग. व्हेरी गुड, करेक्ट. दैवासुर संपद विभाग योग. येस. येस, ओके. आईच्या चॅप्टरचं नाव श्रद्धात्रय विभाग योग. आणि ते कृष्ण एक डिव्हिजन करता कंचच्या श्रद्धेच्या पळया ऍक्च्युअल दावन ह्या चॅप्टरांत कसं नसतं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर म्हणजे कसं ना 3 गुण ह्या भौतिक जगाताचे 3 गुण सत्व रजस तमस. त्या गुणांत कशी कृष्ण ह्या फुल आमगेले कार्य डिफरंट दावन आम्ही कशी करतासाची आणि त्याच्या क्वालिटीज ह्या चॅप्टरांत तो सांगता. At starting kasana Arjuna's inquiry about unauthorized worship. Right? Hanga authorized and unauthorized worship has a division kashi म्हणून hanga सांगता. Next, Krishna's answer to 3 modes determines one's faith and worship. आम्ही कशी आमगे लाईक गुणा प्रकार आम्ही वर्शिप म्हणणार आराधन करताची कोणाक आराधन करताची आमगेला गुणांत असताना. नेक्स्ट कसं फूड्स इन 3 मोड्स आमगेला आहार 3 गुणांत कशी विंगड तसं आणि आम्ही करचे यज्ञ तांत कशी आम्ही 3 विंगड रीती करतासाची. ऑस्टिरिटी आम्ही करचे तपस्या कसं असतं की प्रत्येक तपस्या करतासाची त्या कशी 3 विंगड रीती येतात तसं. आणि कसं ना ऑस्टिरिटीज त्याची नेक्स्ट चॅरिटी. चॅरिटी ते कशी आम्ही दान दिताने 3 टायपाच्या गुण आमगेल भितरी कशी कोण खंयची चॅरिटी सत्वगुणांत खंयची चॅरिटी रजसांत खंयची चॅरिटी तमसांत म्हणून ह्या चॅप्टरांत सांगताची. नेक्स्ट कसं ओम तत्सत म्हळ्यार अर्थ कसा ना मागीर तांतू सॅक्रिफाईस चॅरिटी ऑस्टिरिटी शुड बी ऑफर्ड टू द सुप्रीम म्हळ्यार ओम तत्सत म्हळ्यार अर्थ कसा ना म्हणून ह्या चॅप्टरांत तो सांगून दिता. तशें म्हणून फर्स्ट क्वेश्चन कसं अर्जुनाला Arjuna said, "Oh Krishna, what is situated of one who does not follow the principles of scripture but worships according to his own imagination?" Krishna said, "How कोणाला ऐकूच कित्याक my life my rules. हांव कशी जावं मेगेल लाईफ हांव तशी करून घेता केला जाणार मेगेल इमॅजिनेशन प्रकार मेगेल प्रकार अशी असताला मेगेल प्रकार म्हणून केला अजून सांगताला असाची. तसं जनाला वर्शिप कशी असता इज ही इन गुडनेस पॅशन ऑर इन इग्नोरन्स. आता अर्जुनाला क्वेश्चन कसा ना तसं लेख इमॅजिनेटरी आणि तसलारी अर्थ कसा ना आता सायंटोलॉजी म्हणारी पुरे एक रिलिजन एक साइडार असल्यार केला जणाला फिक्शनल रिलिजन टाइप तांगेला ऍक्च्युअली तांणी कसं हाव लेखिलेच रिलिजन हाव लेखील मग देव असतं तांणी केला जण लायक ताचे ओ देव मनशां म्हटलं एलियन्स तांगेली इमॅजिनरी त्या पुरो तांतू देवाक हाण दवरताची तसं एक इमॅजिनेशन केल्यार ते वर्शिप बाय कृष्णा म्हणून निमगीतांगा तसं वर्शिप खंयच्या 3 गुणांक तस्वा निमगीतात अर्जुन. कृष्ण कसं म्हणता भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तं शृणु.
आता कृष्ण कसं म्हणतो असं ऐक कसं ना लॉर्ड सेड according to the modes of nature acquired by the embodied soul one's faith can be divided into three kinds म्हणाले आता यस अर्जुना ह्या तिन्ही गुणांत असं तिन्ही गुणಗಳಂಚ सत्व रजस तमस सांगतो विंगड ರೀತಿರಿ ಜಲಾಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ತಂಗಲ್ ಆರಾಧನೆ ತಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ असता म्हणून सांगतात कृष्ण now here about these kasana according to one's existence under the various modes of nature one involves a particular kind of faith ತಂಗೆಲ गुण कशस्की ತಂಗೆल त्यांची टाइपारी आराधन समेत ತಂಗೆलेची एक faith ಅಂತ असता particular faith according to the mode he has acquired सत्वगुण ಅಂತ असला री तगे likes dislikes एक टाइपर असता रजस तगे likes एक टाइपर असता तमस तगेल एक टाइपर असता तशीची आता likes नेश आता faith त्यावे एक different type असताची आता कृष्ण कसं म्हणता when in mode of goodness म्हणारी सत्वगुणांतशिला त्यांनी खेवताची डेमिगॉड्स म्हणजे देवतेला होताची those who are in passion worship demons म्हणारी दैत्यांग those who are in mode of ignorance worship ghosts and spirit रात्रीची पूजा करतात आता या तिन्ही कसं ना काम आसक्ती तो अच्छा त्यांनी तीन गुणांत असतात आणि शुद्ध सत्वांनाची त्यांनी सत्व रजस तमस सत्व गुणांत आशिलो तो देवतेला होता थंय कसं ना आउट ऑफ ड्युटी ताण कित्याक देवाक पूज करच्या कित्याक की म्हाका कोण की सांगिल्लें तशें जावन हांव तें कशें जाता प्रत्येक घरांत वर्स कशें ना एक टायपार पूज दावका कित्याक आउट ऑफ ड्युटी देवाल वयर मोगा खातीर न्ही कसं जाल्यार एटलिस्ट म्हाका सांगून दिलें ताजे निमित्त हांव कसं कंटिन्युएशन करता आउट ऑफ ड्युटी तें तेंचे सत्व गुणांत आसता रजसांत कसं जाल्यार डिझायर्स तशें जावन तो कोणाला वता दैत्य लायक दैत्य म्हळ्यार ही राक्षस म्हण न्ही इवन ह्या भौतिक जगतांत तुगेला पॉलिटिशियन्स तांणी पुरो आसता तांणी समेत थंय तांणी समेत तशीची तांगेला पॅशन आवय नेक्स्ट कसं ना इन मोड ऑफ इग्नोरन्स घोस्ट भय कोरनु तांणी देवाक पूज करची म्हळ्यार घोस्ट अँड स्पिरिट्स तसा ओके Next, those who undergo severe austerity and penances not recommended in scriptures, performing them out of pride, egoism, lust, and attachment, who are impelled by the passion, who torture their body organs, as well as the super soul dwelling within are to be known as demons. At the demons, demons kashi. आता राक्षस म्हणा अर्थ कसा ना तांणी तांकाची टॉर्चर दिवच्या वच्चा तांगेल्या बॉडीक तांणी टॉर्चर दिवच्या वच्चा कसं की एक अटॅचमेंट खातीर ह्या पळयला रे हिरण्यकशिपू कशी तांगेल्या बॉडीक टॉर्चर दिलो कित्याक म्हाका अमर जावपाक म्हण लास्ट आतां कसं कळटा तो अमर न्ही म्हण सांग अमर जावचें साध्य ना रावणाल कशा ना ताका कोप येवलो प्राईड हांवची होड म्हण दाखोवन घेवचे खातीर हांगा नेक्स्ट असल पुरो योगी बॉडीक कष्ट दिता तांणी पुरो डिमन्स म्हणून सांगता तसं प्रकारचे अगत्य कसा असं आता सत्वगुणांत कशें आसता आहार आता फूड म्हणल्यार तांगे लायफस्टायल कशें आसता फूड इन मोड ऑफ गुडनेस इनक्रीजेस ड्युरेशन ऑफ लायफ आता खंयची एक फूड तुमगेला लायफ ड्युरेशन म्हळ्यार तुमगेला आयु वाडयत आसा आम्ही कोणाक आशीर्वाद दितना आम्ही कसं म्हणतो आयुष्मान भव तुगेले आयस वाडो म्हण सांगून आमगेला एक मेडिकल वैदिक मेडिकल आसता आयुर्वेद म्हळ्यार आमगेले आयुक वाडोच तसा म्हळ्यार इनक्रीजिंग द ड्युरेशन ऑफ लायफ कसं जाता प्युरिटी आमगेले भितर प्युरिटी असल्यार मात्र आमगे लायफ इनक्रीज जावचे साध्य लायफ सायकल लायफस्टायल कसं की तांची आत्ताची फूड फास्ट फूड आनी कशी आमकां डिसीज म्हळ्यार अर्थ कसा ना आमगे लायफ स्पॅन कसं कितें उणी जाता तशें जावन कलियुगांत आमी पळयत इयर म्हळ्यार डेकेड्स 10 वर्सां कसं जाता प्रत्येक आयु त्या मरची आयु कसं की
आणि के उडीद आता 100 वर्ष तशिला आता 90 इयर्स 70 इयर्स जाला 60 इयर्स टॉप जाला 60 65 70 म्हणल्यार वालची होड कष्ट हरी म्हण सांगताचे तसं एक एज येऊन गेला आमगेला त्या कित्याक आमगेल आहार कशे आसा ताजे वयर आमगेल कसं ना आयु म्हणल्यार इयर कशें आसा की लायफ ड्युरेशन ते डिपेंड करता तशें जालो आम कृष्ण कसं म्हणता तसं आमगेल आयु वाडोवची कसं आहार आसाच की ते सत्व गुणांत तसं प्युरिफाय वन्स एक्झिस्टन्स गिव्ह स्ट्रेंथ हेल्थ हॅपीनेस पूरा पॉझिटिव्ह नेक्स्ट कसं सच नरिशिंग फूड आर त्याची टेस्ट कशी असता स्वीट ज्युसी फ्लॅटनिंग पॅलेटेबल आता कशी फ्रेश फ्रुट्स खाल्ल्यार फ्रुट सलाड कोणी खाल्ल्यार ते कशें आसता ज्युसी स्वीट फॅटनिंग पॅलेटेबल तूप ते कशें आसता दूध ते मस्त लायक आसता फूड दॅट आर टू बिटर मस्त गोड आशिल्ला मस्त सॉर म्हळ्यार आमशीपण नेक्स्ट कसं ना सॉल्टी प्युजंट म्हळ्यार इस्ट घालू वयर केक तसल पुरो आसता ते पुरा नेक्स्ट कसं ड्राय हॉट मस्त तीक अशा मस्त हॉट म्हळ्यार अर्थ कसा हूल न्ही मस्त तीक जावच्या जिबेक तीक जावचे तसल पुरा आहार घालचे मोड ऑफ पॅशन ते कसं दिताची कॉसेस पेन डिस्ट्रेस डिसीज केला म्हणताचे आता जनरेशन मस्त डिप्रेशन वता ताली खावची आहार खंयच्या टायपाचे कसले टायपाचे तशें जाल्यार डिस्ट्रेस येवचे नॉर्मल तांकां तांगेल आहार जैसा अन्न वैसा मन म्हणटा आमगेल अन्न कशें आसता की तशें आमगेल मन ते हांगा दाखोवन दिताच नेक्स्ट आसा फूड कुक्ड मोर दॅन 3 hours 3 घंटेकिंत चड कुकिंग जावच्या फूड कसो आसता की बिफोर बी इटन म्हळ्यार खावचेकिंत पुढे 3 घंटे ताका कुकिंग करता ताजे कसं ताका प्रिपेअर करता म्हणल्यार विच इज टेस्टलेस स्टेल म्हळ्यार मस्त दिवस दवरची तसला दव डिकम्पोज्ड अनक्लीन तसल पुरो एक फूड कसं आसता दॅर इन द मोड ऑफ इग्नोरन्स ते आमकां अंधकार घालता हॉट हॉट चिप्स तसल पुरो आसता आनी हे कसं ना ब्रेड ब्रेड म्हळ्यार मांस मांस पुरो तसल इग्नोरन्स जाता कित्याक ते कुकिंग करच्या कशी मस्त टाइम जावका ताजे की पुढे कटिंग आनी करता करता कितलो टाइम जाता मस्त टाइम जातलो ते पोटा भितर गेले मागीर समेत जीर्ण जावच्या मस्त टाइम जाता आमगेला डायजेशन सिस्टम कशें आसता हर्बिवोरस म्हळ्यार कसं ग्रास खावची तसला दवो वेजिटेबल्स खावची तसला तांगेल प्राणीचे डायजेशन सिस्टम कशें आसता तसल एक आर्टान आमगेले डायजेशन सिस्टम तशीच एक क्रिएशन जाला आम्ही बिनी मांस खाल्ल्यार ते डायजेस्ट जावच्या कशी 8 घंटो 12 घंटो घेता ते 12 घंटे घेता ना ते लिव्हर प्रॉब्लेम सहज ते आमकां कोण नसुका नेक्स्ट कसं सॅक्रिफायस आता यंगनेस पॅशन आणि इग्नोरन्स त्या कशी गुडनेसांत एक्सपेक्टेशन म्हळ्यार एक्सपेक्टेशन नातंत कशी हांव मेगेला ड्युटी प्रकार हांव करता म्हाका एक ड्युटी हांव वेदांत बरयला जावं स्क्रिप्चर्स म्हळ्यार कसं शास्त्रांत बरयला प्रकार हांव तस ते सॅक्रिफायस केल्यार ते बेस्ट तांची रजसांत आसतना कशी जाता आउट ऑफ प्राइड दाखोवन घेवची खातीर दुसऱ्यांक हार्म करची तसला तेला रातीचे पुरो याग यज्ञ करता कित्याक दुसऱ्या घर काडा उज्ज घालचे म्हळ्यार दुसऱ्यांक वायट करची तसला भावलेन तू तांणी याग पुरो करचे त्या पॅशनांत मागीर इग्नोरन्सांत कशी दॅट डिफियन्स ऑफ स्पिरिच्युअल इंजक्शन म्हळ्यार शास्त्रांत बरयला अशें म्हळ्यार ते केदले बरयली ते शास्त्रांत ते रॉंग म्हूण बरयला ते करचे गेल्यार तसल यज्ञ करचे गेल्यार ते रॉंग कलियुगांत खंयची यज्ञ सांगिल्लें आमकां पुरो जनांक बेस्ट घालचे जप यज्ञोस्मी यज्ञानां जप यज्ञोस्मी कलो
हरी कीर्तनात कलियुगात कसं करका आम्ही हरी कीर्तन करका दॅट इज टॉप मोस्ट प्रत्येक वेद शास्त्रांत त्यांची बरयला कलियुगात कशी करका समज त्यांची मोड ऑफ पॅशन आणि कसं दुसऱ्यांक वाईट करशाक आणि मोड ऑफ इग्नोरन्स आणि कसं बरे नी की तसाला तो तसं तो मंत्र सांगतस खंयचे एक मंत्र सांगतस त्या खंयच्यान ते ना नेक्स्ट कसं म्हणता सांगता ऑस्टिरिटी तप कशस काम गेला शरीरम तप उच्यते आता तपस्या कशसो का प्रत्येक तपस्या करतास आता खाली आध्यात्मिक लाईफान तपस्या म्हणल्यार अर्थ नाही हंग तपस्या म्हळ्यार कसं अर्थ इवन हांव तांचे म्हाका एक एग्जाम बरोवक इतले दिवस मागीर म्हाका एग्जाम बरोवक हांव आतां वाजूचे कसं असती ते तपस्या हांव ट्राय करची वाजूच्याक ग्रास्प करून घेवची अर्थ करून घेवच्याक एक हार्ड वर्क असं असतं की ते तपस्या ऑस्टिरिटी प्रत्येक एक बिझनेसमॅन सकाळ लागून रात इथे येतो तेगेल बिझनेस सांगता असतो ते तपस्या त्याचे रिझल्ट कसं आहेत की तो एन्जॉय करतास ते तपस्या कसं असं कृष्ण म्हणता The austerity of the body consists in this worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master, the superiors like father, mother. Cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence are also the austerity of body. आता कृष्ण कसं म्हणतं गंगा the worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master. आता चार जनाला कसं वर्शिप म्हणारे ते कशी देवाला आराधन करका तजोटू कसं ब्राह्मणाला आराधन करका ब्राह्मण म्हण कोण आता जन्म आयला हांव ब्राह्मणाला घरा दाखवून आयला तशें ब्राह्मण म्हणले त्याने ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा म्हळ्यार कसं ना ब्राह्मण म्हळ्यार हांव कोण म्हणून कळला मिगेल आणि परमात्मा संबंध कसं म्हणून कळला तो ब्राह्मण आणि कसं स्पिरिच्युअल मास्टर गुरुक वंदन करका मागीर सुपिरियर्स लाईक फादर अँड मदर म्हळ्यार हांव वंदन करका ताजे मागीर कसं त्या आनी कसं मेंटेन करका मिगेल बॉडी तो क्लेनलीनेस सिंप्लिसिटी सिलेबसी नॉन व्हायलन्स पुरा आमी ऑस्टिरिटी ऑफ द बॉडी नेक्स्ट कसं ऑस्टिरिटी ऑफ स्पीच consists in this in speaking truthfully and beneficially and in avoiding speech that offends. One should also recite Vedas regularly. The speech vakyam vag amgelo ulochikasha sukha truthful satya sukha आणि कसं ना beneficial and in avoiding speech that offends. आता ट्रुथफुल म्हळ्यार अर्थ कसा ना सत्य सांगची डायरेक्ट सत्य सांगची म्हळ्यार कलियुगांत आता तू कोणाला सांगला हांव कृष्ण कॉन्शियस फॉलो करता म्हणून तुला रिलेटिव्ह जाला की तुमका उणी दाखयत असेल जना लागी तांणी कसं लागता आनीक तुमगेल मागीर वायट लेक्चर साध्य ना ट्रुथफुल आनी कसं ना हा आता बिझनेसमॅन आशिल्लो तो कितले म्हणून ट्रुथ सांगचे दत्तालो कितले रेट आयला तू कितली रेट दीत म्हळ्यार जन तेगेल बगेल वायट लेखताच न्हू ट्रुथफुल म्हळ्यार अर्थ कसा युधिष्ठिर महाराज एक स्टोरी येता महाभारतान तो ताका एक पाटी कसं ना अश्वत्थामा आमकां पुरो जन फेमस इन्सिडेंट गोत्ता पुरो अश्वत्थामाक अश्वत्थामा मेल्लो म्हणून सांगता तेदन तो कसं म्हणता हस्ती म्हणून सांगता त्या टायमार कृष्ण कसं म्हणता हांव तुका कसं फट्टी सांग म्हळ्यार जाल्यार तो धर्मराज हांव म्हाका पट्टी सांगूं जायना म्हणता युधिष्ठिर हांगा कसं जाता देवाला उल्लंघन करता तो देव स्वतः हांगा पट्टी सांग म्हणतास धर्मा कार्या खातीर खंयच्या वायट कामा खातीर सांगता देव लायक कामा खातीरच युधिष्ठिर महाराजाक पट्टी सांग म्हणतास हांगा खंयच्यान आयले इन्स्ट्रक्शन देवा दाखोवन आयला इन्स्ट्रक्शन्स कोणाला दाखोवन आयला देवा दाखोवन देवाक आमी कसं केन्नाय लायक करचे पळोवप त्या एक तो देवाक म्हळ्यार देवान सांगेन आयकनी म्हण सांगून ताका कसं जालें नरकाचे जस्ट एक सीन्स दाखयलो ताका नरक वच्चा काही सोडी कृष्णान तो कोपास वैकुंठाक आपला जाल्यार जस्ट एक दाखोवच खातीर तू हांव देवान सांगेल आयकनी म्हण सांगून कृष्ण कसं करता तुका शिकयता म्हणटा मरचे टायमार कसं करता म्हळ्यार वापस ताका
वैकुंठ येवचें आसता त्या टायमार कसो तो जस्ट एक नरकाची ग्लिम्स दाखयता तो बी त्या दिवस पट्टी सांगली म्हणून बसून असला अर्ध पट्टी सांगेल तुवा फुल पट्टी सांगली कृष्णान सांगला मागीर सांगल तुवा विनी तू त्या सांगणी असला सत्य तुक नरका पेटोवन सोडता म्हणून सांगता कृष्ण म्हळ्यार कृष्ण हांग सांगचे कसं म्हळ्यार आमकां दाखवत कसं ना वेदांत शास्त्रांत आशिल्लें केन्नाय सत्य आसता ते आमकां रॉंग म्हण दिसता साध्य जाल्यार ते केन्नाय सत्यच एट द मोमेंट आमकां त्या अय्यो हांव चूक करता हा पुरो हांव करता म्हण आमकां दिसताला फट्टी म्हण दिसताला आमकां जाल्यार शास्त्रांत बरयलां केन्नाय सत्य आसता कृष्णान सांगेल केन्नाय वेदांत सत्यच आसता आमकां त्या आमगेले ब्रेन कितले सान आसा आमकां दिसतलें ते अय्यो हे चूक म्हण आमकां फीलिंग येताल जाल्यार आमकां एक टायमार आमकां कळता ते कसं नाशिल्लें की ते सत्य आशिल्लें हांव त्या टायमार सांगता आशिल्लें सांगून खातीर आमी ट्रुथफुल आसूं नेक्स्ट कसं ना बेनिफिशियल आनी वेद केन्नाय वाजीत आसूं का नेक्स्ट कसं ना सिन्सियरिटी सिम्प्लिसिटी ग्रॅविटी self control and purity those austerities of the mind आता austerity tapas culture dalla बॉडीच जाला त्याच मागीर स्पीच कशी म्हणटाला आता मनात कशी आसूं का आमी सिम्प्लिसिटी हाय डिझायर्स दवरून घेवचे ना सिंपल असो कसं म्हणला की आता माइंड डिससॅटिस्फाय जावच्या कारण कसं ना आमगेल हाय डिझायर ते डिझायर्स आमी कंट्रोल करता का सिंपल लाईफ असो का डिझायर्स येवचे की आमी कसं की एक हाय आमगेले की हायेस्ट आशिल्लें आमी कसं की पळयत आसाच तेजे जावन आमकां कसं ना मेटेरियल आमी कसं की पळयत आसाच तेजे जावन आमकां ताजे डिझायर येता तांच आमी स्पिरिच्युअलिटी हायेस्ट परफेक्शन कसं ना आध्यात्मिक लाईफला ते आमी अडॉप्ट करून घेतल्यार ह्या मेटेरियल डिझायर्स आमके येवचे साध्य ना आनी कसं आमगे लाईफ सिंपल जावन आसता नेक्स्ट कसं ते आसता ना सेल्फ कंट्रोल प्युरिटी येवन येता प्युर आसूं का भायर दाखोवन भितर दाखोवन मन Next kasana, the threefold austerity is practiced by men whose aim is not benefiting themselves materially but to please the supreme is of the nature of goodness. आता काल निमगेला देवाक कशी सरेंडर करचे म्हणून सांगू एक तुक्का इष्ट जालता की देवाक ते इष्ट ना जाल्यार ते आमी कसं काम करता सगळें ते एकदम सोन जोडका कित्याक तू देवाक खुशी करचेला तुका खुशी करचेले आमकां चमकूचे मस्त कष्ट भोगताले आमी जाल्यार ते सेम वॉकिंग आमी वृंदावन परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा मायापूर परिक्रमा केल्यार सेम वस्तू ते कृष्णाक खुशी दिता हांगा देखून मेगेल घरा देखून म्हाका ऑफिसाक कॉलेज वचूं का जाल्यार हांव चमकून वचेत जाल्यार तांतू कसं नाही प्रेजर ना जाल्यार तांचे सेम चमकूच हांव मेगेल ते होली धाम केल्यार कृष्णान होली धाम म्हळ्यार खंयच्या वृंदावन जावं गोवर्धन परिक्रमा जावं मायापूर परिक्रमा केल्यार कृष्णाक खुशी जाता तशें जावन हांव चमकत आस म्हाका चमकूच इश्ट ना जाल्यार की हांव चमकत आस कित्याक कृष्णाक खुशी जाता म्हाका कसं की एक खुशी दिता हांव कसं न्हू चमकन अशें हांव गाडीन जाल्यार कृष्णाक ते खुशी दिता ना तो कसो लागता हांव चमकून वचूं का सांगून तशें जाल्यार म्हाका खुशी आसता की हांव कृष्णाल खुशी खातीर मेगेल खुशी सोड हांव कृष्णाक खुशी करचें वता ते आमगेल मनांत आसूं का ते नेचर ऑफ गुडनेस नेक्स्ट कसं ना दोस आता कृष्ण नेक्स्ट कसं म्हणटा पॅशनांत म्हण तांगेल कशें आसता तांणी रेस्पेक्ट ऑनर रेवरन्स घेवची खातीर म्हळ्यार हांव इतली पुरा तपस्या करता म्हाका कोणे पळोवं केल्या जण योगी महान योगी आसतात तांणी पुरा कसं टीव्ही येदूर येवच्याक तांणी तितली पुरा शक्ती पुरा करचे कसं की एक ऍश घेतल्या भंगार काडला टीव्हीन ते येवच्याक फेमस जाता हांव म्हण सांगून ते पॅशनांत they are not stable and not permanent बस वेळ ते परमनंट असलेच टीव्ही थैला कितले आजी एक दिवस येतले एक वर्ष येतले एक 10 वर्ष येतले मागीर वापस विसरून सोडता आणि परमनंट नाही आणि वापस देवाला वचा साध्य ना कृष्ण नेक्स्ट कसं इग्नोरन्स तमासान तशील कसं इंजॉर डिस्ट्रॉय देमसेल्स म्हणजे तांकांच कष्ट दिता असं चॅरिटी
दुसरं एक दान दितन कशी सत्वगुणान तशिलो given out of duty, gifts given out of duty at the proper time and place. At the hanga proper time and place is very significant. कित्याक आम्ही दान दिताची आताच पुरा केला वसाची स्कॅन कराची डोनेट कराची म्हणून सांगून जाल्यार तुम्ही सत्य पळयला ते डोनेट करची दुड्डू खंय वतास म्हणून ना सत्वगुणान तशिल तो मनुष्य करेक्ट कार्याक पळोवन तो दिता कोणाक हाव दितास ते सम कार्य की देवाल कार्य करतास की देवता कसन मेटेरियल गेना खातीर करतास मस्त फ्रॉड केसेस जाताच कित्याक आम्ही पळयलाच आम्ही कोणा दितासाची म्हणून सांगून गिफ्ट गिवन आउट ऑफ ड्युटी वेगळ्या ड्युटी म्हणून सांगून हांव दिवची गिफ्ट कसं असं की दॅट इज इम्पॉर्टंट आणि प्रॉपर टाइम अँड प्लेस आम्ही पळोवका आणि कोण असू का दिवची जल कशें असू का इज वर्ती हांव ताका दुड्डू दिता जाल्यार ताका दुडवाची आवश्यकता ना जाल्यार रे हांव ताका कसं की दिता ताची आवश्यकता त्या मनशाक ना जाल्यार ते दिवन कसं प्रेजल विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न म्हाका वापस नाका हांव कसं दिला की हांव खुशेर आस ते दिला म्हाका कसं ना वापस दावको म्हणना तसं एक मेंटॅलिटी कसं असती तो सत्वगुणान तसं आता नंद बाबा स्पिरिच्युअल कशें करचें सत्वगुणान तसं ते देवाक कशें हाडचें हांव कसं दितास की कोणाक कसं दितास की ते देवाल नांव काण हांव दिवका तेन्ना कसं जाता स्पिरिच्युअल जाता देवाल नांवान तितली शक्ती आसा कृष्ण नंदोत्सव तेगेला बर्थडे जाले मागीर नेक्स्ट दिवस कसं उत्सव जाता प्रत्येक राय तशी जाता चेडू जल्म आयला नेक्स्ट दिवस उत्सव जाता तशें नंद बाबाने दवरला ते ताण कसं केला देवाल एदूर तेगेल चेडाल एदूर ताण कसं केला कृष्णाल नांवार प्रत्येकल्याक कसं दिला गिफ्ट दिला गोदान केला तो कसं जालें गो ब्राह्मण हितायच्या ब्राह्मणांक हेल्प केला आता आमगेला ब्राह्मण कोण म्हणून आमकां कळेशना एटलिस्ट देवाक कोण देवाल एक देवस्थान बांदली तसाच की देवाल ज्ञान दित तसाच की दुसऱ्यांक तांक एटलिस्ट हेल्प करेत आमी ते आमगेल हातान तसं दॅट इज मोड ऑफ गुडनेस मोड ऑफ पॅशन कसं ऑब्वियस ह्या पिक्चर पळयतना तुमकां कळटा दिवचे वतस जाल्यार कसं सेल्फी घेतस म्हळ्यार आतांच्या नॉर्मल जल दितसाची जाल्यार एक फोटो काड अशें वचन आसता आणि मोड ऑफ इग्नोरन्सांत कसं जालें कोणाक कसं अलवर्दी पर्सनाक दितस दुड्डू तूं कोणाक पळयताना रोडान तायलेले एक जनाक तूं दुड्डू दितस दुड्डू तो कसं करतस तो सौर पिवचे वतस की दुड्डू देव खाण खावचे वतस की खाण खातले तो खंयची खाण खाता मांस खातस की सत्व आहार खातस की प्रसाद खातस की आम्ही कसले पळयलाच तशें लावन इस्कॉन डिवोटीस कसं करताचे रोडान तूं कसं जाल्यार सुमार बेगर्स आसताच दिवका म्हणून आमकां आश येता कित्याक बाय नेचर डिवोटीस कशी करुणामय करुणे आसता जाल्यार दिवची कसं जाताली दुड्डू दिलाच कित्याक दिल्यार मस्त कश्ट तांणी केलेले कर्म तुगेल दुडवान तांणी केलेले कर्माचे फल कोणाक तूं खावपाक तशें जावन इस्कॉन डिवोटीस तांणी कसं करताची कारांत प्रसाद दवरताची घरान केलेलो प्रसाद ते प्रसाद कसं करताची खंय ट्राफिक सिग्नल सांग तुदा मेळ्ळार करून येवून येता जाल्यार कसं ते प्रसाद दिताचे कसं जाता कृष्ण प्रसाद कसं आसता की तांकां सूख दिता आत्माक सूख दिता तूं भायर दाखोवन तांकां कितले दुड्डू दिवन हें करीस सुखार बसय नेक्स्ट दिवस ते टेम्पररी ते वच्चा जाल्यार तांची तुवें कसं जाल्यार देवाल प्रसाद दिल्यार स्पिरिच्युअल इंजंक्शन म्हळ्यार स्पिरिच्युअल जावन तांणी फीड जाताची म्हळ्यार तांकां हरिनाम दी भितर दाखोवन तांकां खूश येता भायर दाखोवन कितले कश्ट भोगता आशिल्ले कसं की कर्म करून तांकां त्या कश्टा जीवन मेळ्ळा देवाल प्रसाद देवाल नांव घेवन एटलिस्ट नेक्स्ट जन्म तेव्हा ह्या जन्मान तुझ्या कसं जाल्यार ते कष्टाच्या जन्म दाखोवन फ्री जाताची नेक्स्ट हरी ओम तत्त म्हळ्यार अर्थ कसा काय आता ह्या पुरा आसा कसं जाल्यार सत्व रजस तमस आसा जाल्यार ह्याची सत्व रजस तमस दाखोवन काळ आम्ही खंय व्हरका शुद्ध सत्व व्हरका म्हळ्यार देवाक इन्क्लूड करका हांव म्हळ्यार प्रत्येक वस्तूंत आमी देवाक इन्क्लूड करका म्हूण सांग ओम तत्सत आमी प्रत्येक
खंयचे या करताना आम्ही कसं करताची कृष्णार्पण वस्तू म्हणता त्यांची अंग वेदिकांत कशी म्हणतो ओम तत्सत अर्थ कसा ना प्रति एक हाव कसं एक करतस की मेगल कर मानतो त्या पूरा कोणाकोचो कृष्णाकोचो त्या सुप्रीम ब्रह्मल परम ब्रह्मल म्हळ्यार कृष्णाक कसा ना त्या आता ब्रीफ जावन कृष्ण हा एक वर्ड सांगत कसं म्हणून फ्रॉम द beginning of creation the three words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. प्रत्येक एक वेद शास्त्र आम्ही करताना आम्ही स्टार्ट कसं ओम दाखवून स्टार्ट करताच ओम मला अर्थ कसा ना आता कृष्णान म्हणले ना 10th चॅप्टर ಅಂತ गेले विस्तार सांगता तो म्हणता ओम कसं असं की त्या हाव म्हणून सांगता कृष्ण 10th चॅप्टर आता त्यांची तो सांगता प्रत्येक पूर्ण दाखवून खंयची सॅक्रिफाईस करतशिले की क्रिएशन करताना ह्या तीन वर्ड कसं असाच की स्टार्टिंग दाखवून आयलाल हा त्या कसं हा क्रिएशन स्टार्टिंग ओम म्हळ्यार बिगिनिंग तेव्हा आम्ही कसं म्हणताची ही इज द सुप्रीम बीइंग म्हळ्यार अर्थ कसं ना तो सुप्रीम तागेल मागीर ताण कोणाक कमला ना बदकून कोणाक जन्म दिला ब्रह्माकिंत पूड कोण आशिलो कृष्ण आशिलो ही इज द बिगिनिंग आणि प्रति एक आम्ही स्टार्ट करची की पूड आम्ही कोणाला नाव काढता देवाला नाव काढता दॅट्स वाय बिगिनिंग ऑलवेज विथ ओम प्रति एक सॅक्रिफाईस कसा ना ओमा दाखवून स्टार्ट करता ओम मीन्स विष्णू त्या आमका आता सुका आता ओम तत् अर्थ कसा ना perform sacrifice charity with the word tat that means transcendental activity it is to get free from material entanglement आवत कसं काम करतस की बिगिनिंग घालतो हावे काम करतो म्हणून डिसिजन घेता नाव कृष्णाला नाव काढा ओम म्हणून काम करत असताना मग त्या अटॅच जाऊन असतानाच त्याची रिझल्ट एंटँगल जाऊन असतानाच पुण्य आयल मागीर समेत त्याची फल हाव खाव का म्हणलं अपास जन्म घेऊ का पाप येईल ते की अपास जन्म घेऊ का ते अपास जन्म मग नाका म्हणलं रे हांव कसं म्हणलं ओम तत्सत तत् म्हणा कसं ना मग ताका एंटँगल जाऊन असतानाच हाव तत्वमसी अर्थ कसा ना सीक ऑफ लिबरेशन म्हळ्यार मग हंग कसं ना अटॅच जाऊन असतानाच मेटेरियल आणतो म्हणून सत म्हणा कसं ना objective of devotional sacrifice and it indicates by the word sat this work of sacrifice or penances or and of charity true to the absolute nature are performed to please the supreme person आता हा या पूरा करची किता end result कसा ना सत त्यावेळी absolute truth तशमंदला रे ओम तत् सत म्हणजे अर्थ कसा ना ते कृष्णाक चुका करतो हाव कसं एक ऍक्टिव्हिटी करतस की इतली वेळ ते आम्ही स्पीच सॅक्रिफाईस चॅरिटी ऑस्टेरिटी कसं पुरं पडली की ते कोणाक चुका एटर्नली संत म्हणा असं कसं अर्थ सनातन म्हणणं एटर्नली कोणा चुका त्या कृष्णाक चुका बट सॅक्रिफाईस ऑस्टेरिटी चॅरिटी performed without faith in supreme कृष्णाल्वे नाश बेगेल गतीरी जाव देवला हावची चॅरिटी केला जण असाचे नाकेताची ना हावीतली चॅरिटी दिल हाजी सोशल मीडियान तू पुरा सेल्फी काढून दाखयताची दव इतितले जनांक स्लम एरियान थांब खावायला त्याला ते देवाला ह्या ना दलारी कसं ना इट इज नॉट परमनंट हंगेल भूक एक दिवसाक एक सेकंडाक ह्यान असतात वापस त्या जनांक वापस भूक लागच्या सहज कित्याक मेटेरियल आणि दिल्लाल कसं असतं की त्या सनातन नाही असत कृष्ण म्हणतांग असत सत म्हणा कसं ना केन्ना आशिल्ला असत म्हळ्यार टेम्पररी अँड युजलेस बोथ इन दिस अँड नेक्स्ट लाईफ ह्या चॅप्टरांतलो इट्टा कृष्ण कसं ना एक्सप्लेन करता स्टार्टिंग दाखवून अनऑथराइज्ड म्हळ्यार शास्त्रांत नक्तील टायपार आम्ही कसं एक सॅक्रिफाईस करू गेल्यार ते वेस्ट म्हणून कृष्ण सांगता नेक्स्ट कसं ना 3 मोड्स म्हळ्यार तिनी गुणांतो आम्ही कसं ना फूड ते सत्व रजस तमस सॅक्रिफाईस
तंते सत्व रजस तमस, ऑस्टिरिटी सत्व रजस तमस, चॅरिटी सत्व रजस तमस. त्याला हंतु पूरंते देवाल काही उल्लेख देवाल काही येवच्या ओम तत्सत म्हळ्यार कृष्णार्पण वस्तू म्हळ्यार पुरा हांव कृष्णाक अर्पण करता म्हण सांगला री. आता एक्झाम्पल हांव प्रसाद करच्याक म्हण वेजिटेबल्स कांड वता. ते वेजिटेबल्स कसं हांव मार्केटा दाखोवन ते मार्केटा दाखोवन हाडचे वेजिटेबल ते वेजिटेबल खंयच्या फील्डा दाखोवन आयला म्हण म्हाका गोत्ता. आणि हांव बेगेल पॉकेटा दाखोवन दुड्ಡು दिता. ते दुड्ಡು कोणालकी हातांत आशिल्ले तेगेल हातांत त्या पाप कर्म असतात त्या हाता दाखोवन हांव दुड्ಡು घेतले. त्या पाप कर्म बेगेल हाता आयले. हांव ते पाप कर्माचे दुड्ಡು दाखोवन हांव वेजिटेबल्स घेतले. ते वेजिटेबल्स ते पाप कर्म लागले. पाप व पुण्य कर्म दोन्ही असतल तांत. आणि ते हांव हाडले रंदप केलं. हांव ते कृष्णाक दिल अशें हांव खाल्ले लास्टाक कसं जाता ते पुण्य व पाप ते दोन्ही म्हाका लागता. त्यांची हांव ते फूड कसं असतं की कृष्णाक अर्पण केलं भक्तीन अर्पण केलं देवा तू हेस मागेल एक सणाची कार्य कसं की हांव केलं स्वीकार करून घ्या म्हणून हांव कृष्णाक अर्पण केलं. कृष्ण कसं करता मोगाल त्या भक्ती कसं असतं की तो घेता मेगेल भक्ती न भक्त्या म्हळ्यार तू भक्त तशें जावन हांव ते घेता स्वीकार करता म्हणून कृष्ण सांगता. स्वीकार करून घेतले मागीर तशें पाप पुण्य कसं जाता नील म्हळ्यार कसले ना तांत पाप दव पुण्य कसले ना ते कसं जाता तुगेल कर्म अकर्म जाता. अकर्म म्हळ्यार पाप आणि पुण्याक अटॅच जावन पाप पुण्य केदन तुमगेले एक कार्यांत अटॅच की तू ह्या भौतिक जगतान तू बयसुका. आध्यात्मिक जगत वचुका जाल्यार तुगेल पाप झिरो आसुका पुण्य झिरो आसुका झिरो बॅलन्स आसुका तुगेला तेदन मात्र तू आध्यात्मिक जगत वच्चे साध्य. तशें जावन आमी कसं म्हणचे प्रत्येक कार्य कसं असं की ते देवाक समर्पित केल्यार कसं जाता शास्त्रबद्ध आसुका न. भगवद्गीतांत कृष्ण कसा म्हणच्या कृष्णाला कसं नाही भगवद्गीता म्हळे इन्स्ट्रक्शन्स देवान दिलेला इन्स्ट्रक्शन्स ते फॉलो केल्यार कसं जाता खंडित देवान सांगेला अर्थ जावचे साध्य आणि वापस आमक वच्चाक साध्य खंडित जावन ते 100% देवान सांगेला ऐकुका ते हे एक भगवद्गीतान तो सांगता. ते एक फॉलो केल्यार ते कर्म कसं जाता अकर्म. अकर्म म्हळ्यार कसं ना वनिस देवाल काम सेकंड कसं पाप आणि पुण्य दोन्ही असताना म्हळ्यार झिरो असता तेदन मात्र आमी वापस वच्चे साध्य तशें जावन भगवद्गीतान तो कसं सांगला की ते कितले जाता तितले आमी फॉलो करच्याक ट्राय करता. तशें जावन ते फॉलो करचे सडन म्हाका फॉलो करू जाय आसता. तशें जावन आमी कसं म्हणजे स्टार्ट विथ चॅन्टिंग ऑफ द होली नेम. देवाल नाव कळ्ळें मागीर देवाल इन्स्ट्रक्शन्स घेवन येवचें आमकां इझी जाता. वाट करून दिता त्या नांवाचें आमकां वाट करून दिता मुखार वचच्याक. देवाल फॉर्म न्हू अल्टिमेटली आमकां कसं पळोवका देवाक दोळे दोळे दूर घालून पळोवका ते आमगेल परफेक्शन ह्युमन परफेक्शन ते जाल्यार त्या परफेक्शन येवचे किन फुडें स्टार्टिंग कसं ना हियरिंग द वायब्रेशन फर्स्ट आमी आयकुका आयकूच कसं ना फर्स्ट शास्त्र समजावनु अथॉरिटी अंडर आयकुका तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना. एक तत्व दाखोवन हांव आयकुका ऑथरायज दाखोवन आयकुका ताजे मागीर कसं ना तान सांगला मागीर हांव करका म्हळ्यार हांगा प्रभुपादान कसं चॅन्ट न्हू चैतन्य महाप्रभून कसं म्हळ्यार चॅन्ट द होली नेम तशें जावन आमी चॅन्टिंग करका. ताजे ಮುಂದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ कसं ना मुखारी देवाला फॉर्म दिशा साध्य फर्स्ट देवाल नाव ऐकुका आमी कोणाकय एक अपेता न्हू कोणाक उडगस करताना आमी स्टार्टिंग कसं उडगस करताची तांगेल नावा दाखोवन नाव कळ्ळ कुडले तांगेल कसं फॉर्म येतात आणि कसं करताची कसं करनाची ते पुराय एक उडगस येता आमकां. फर्स्ट कसं आमी नाव उडगस करता फर्स्ट आमी देवाल नाव घेवका ताजे मागीर देवाक आमगेल एक सरेंडर डिपेंड आताच कसं जाता देव आमकां रिवील करता म्हळ्यार अर्थ कसं हांगा तो तक्काची आमगेले एदूर येवच्याक प्रेरण करता. आमी देवाक सोदून वचना देवूच आमगेले एदूर येवन राबता दॅट इज परफेक्शन. ते मागीर येवचें फर्स्ट कसं ना नाव घेवका ओके.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. फिर से क्वेश्चन हा सर क्वेश्चन असा क्वेश्चन चॅप्टर घेतलं बाईलची कंचे निर्मोचन तुम्ही स्टार्टिंग नाही त्यांनी नेक्स्ट बॅच जॉईन द्यायचे. ओके. यस माताजी. यस माताजी. 1 सेकंड. वेंकटेश प्रभू तुम गेल कसं क्वेश्चन. एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन. हा 1-2 तुम्ही 3 आवर मील रूल सांगितला की 3 तास पहिले केलेली खाण मात खाव का म्हणून. तर इन केस तुम्ही सकाळ दनपार जेव्हा खाण केलेलं होता युजली 99% घरांत तरी त्याची खाण रात्रीपर्यंत दवरताची. सो ते कश प्रिव्हेंट करचे येतात की ते पुरे उरील खाण खंय घालताची. कितली जाता गेला सकाळ नकल राती ते एक टाइपर खाण नाही तर तुम्ही प्रसाद देवाक भोग करताना कसं जातं ऑब्विसली ते देवाक 2 पटी सकाळी संजे भोग लागोचे असतात 3 पटी लागेतच केलाचे तेदन डिशेस चेंज जाता असताचे नादलर तुमगेला वेस्ट करचा ना तुम कितली जाव का तितले तुम्ही लॅक करून कितली जात तितलेच करता. ओके जेवण आणि म्हळ्यार कितले जणांक दाव का तितले जणांक करता. आणि कसं म्हळ्यार आम्ही बाहेर टिफिन आणि व्हरताच न्हू तेदन देवाक ऑफर करून वराची टिफिनांत आशिल्ला ऑलरेडी तुम्ही ऑफर करून मागीर तुम्ही घेवेत जाल्यार देवाक ऑफर करचे 3 घंटेकिंत पुढे असू 3 घंटे मागीर देवाक ऑफर करून प्रिपेअर केलं मागीर. हा तर हे विचारले 3 तासात आम्ही एव्हरी आयटम दिखावचे असते तेव्हा कशी ऑफर करचे जाता. लाईक घरात नैवेद्य तर 1 टाइम करता जेव्हा 2 टाइम करताची आम्ही खावची पुरा आयटम देवा कशी ऑफर करचे जाता. ना ऑपास ऑफर करून एक पटी ऑफर केलं मागीर देवाक ऑपास ऑफर करून इट्स ओके स्टार्टिंग अरे वळना म्हळ्यार एक पटी ऑफर केल्यार पुरो देवाक. नाही आम्ही देवस्थानचं भिंगाड बाहेर आणि खाण घेऊन खाता उरतात नाही. लोक म्हणतात की मैं भगवद्गीतेन तुम्ही पहिल्या अध्यायात पहिले सांगील की खावची पुरा वस्तू कृष्ण देवनू खाव का म्हणून तर ते कशी आम्ही हॉटेलांत सगळी खाल्लारी हॉटेल भायर वचून खाल्लारी ते ऑफर करू जायना तेदन कसं ना एटलिस्ट आम्ही सत्व आहार घेऊ का भायर वतानी ऑनियन गार्लिक नसतिला ऑनियन गार्लिक असतं की साइडान कांडवर ऑनियन आणि गार्लिक कसं असतं की साइडान कांडवरी आणि कसं सात्विक जातं की तितले खायचे आणि पुरा ऑफर करका म्हणा की ते मला बाहेर दाखवून ऑफरिंग मला कसं नसतं देवाक आम्ही ऑफर मला खाली फूड नाही कॉन्शियसनेस आम्ही कशी प्रिपेअर करताची तेव्हा आम्ही देवाक कशी ऑफर करताच आम्ही वसरीक म्हळ्यार आमगेल किचन एंटर जावची टायमार आमगेल कॉन्शियसनेस आमगेल प्रज्ञे कशी असतं म्हणून ताजे वयर आमगेल फूड जाता ना तशें जावन भायर रेस्टॉरंटांत केल्लारी भायर पॅकेट फूड खाल्लारी ते तांगेल कॉन्शियसनेस कशी असतं म्हणून सांगू जाय तशें जावन मेजरली कसं ना घरांत प्रिपेअर कराची घरांत तू पकले दायनी जावं तुम्ही हॉस्टेलांत तू भायर आसाच म्हण जाल्यार इट्स ओके एटलिस्ट खत्तान देवाक उडवास कराची. ओके. ओम विष्णवे नमः दाव कसं नाही हरे कृष्ण महामंत्र सांगून मागीर घ्यायची. तुम्ही एक म्हणले की स्क्रिप्चरल इंजेक्शन में शास्त्र असेल फॉलो कर का ऑस्टेरिटी आणि फिनान्स असतात त्याला तर स्क्रिप्चरल इंजेक्शन फॉलो कर में कसं फॉलो करते. कृष्ण पत्रम पुष्पम फलम तोयम 4 भाग माक दी म्हणून सांग ते इन्स्ट्रक्शन कृष्णाला ते फॉलो करता तत्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवे म्हणून हांव गुरुक ऍक्सेप्ट करता दॅट इज इन्स्ट्रक्शन. त्या पुरं कसं कृष्णाले इन्स्ट्रक्शन भगवद्गीतान तशी आम्ही फॉलो करतात सांगितलं. शास्त्र फॉलो करत में भगवद्गीता इन्स्ट्रक्शन्स शास्त्र शास्त्रम देव आता शंकराचार्य कसं म्हणतात गीता हांतो सारांशान स्टार्टिंग म्हळ्यार
गीता महात्म्य अंत तो कसं म्हणतात शंकराचार्य इदम शास्त्र शास्त्र भगवद्गीता फिक्शनल नाही दव स्टोरी टाइप नाही मग महाभारताची मिडल अंत कसं की एक स्टोरी यायला म्हणून सांगून त्यांनी इदम शास्त्रम शास्त्र म्हणतात न शंकराचार्य शास्त्राचे एक पार्ट ऍक्च्युली शास्त्राकिंत वैलचे कृष्ण म्हणतात वेदाकिंत उत्तम भगवद्गीता ऑस्टेरिटी आणि फिनान्सेस में एक्झॅक्टली कसं आहे? ऑस्टेरिटी आणि फिनान्सेस म्हणत तपस्या आम्ही आता सकाळी उठोच्या ना मंगला आरती कुठोच्या त्या तपस्या आम्ही कष्ट बघून उठे तसंच आमकां देवाल वेळ रात मोग येश ना स्टार्टिंगार देवान म्हाका देवाल दर्शन करूस तशें म्हाका उठोका कोण की म्हणला म्हाका नेक्स्ट कसं ना हांव चॅन्टिंग करका दिवसा 10 मिनिट दव हांव चॅन्टिंग करका कष्ट दितले चॅन्टिंग म्हणलं म्हाका आयकतना दव म्हाका मन येतना चॅन्टिंग करच्या दलते की हांव करता ते कष्ट बघचेस न्हू देवाल खातीर ऑस्टेरिटी फिनान्सेस पडता तपस्या करचे प्रत्येकांत असतना आम्ही स्टडीज करता सच थंय सगळे तपस्या कसं ना हांव वाजुका इतले घंटा कष्ट दाखता दलते की वाजुका ते प्रत्येक हंत असता हंत स्पिरिच्युअलिटी स्पिरिच्युअल हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस कोणाक ಡೌಟ್ ಶಿಲ್ವಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ यस तवळ कोण की सांगला was it okay नादला एंड करूया मी माताजी मक एक म्हाका हे ते क्विज ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ केन्ना कंप्लीट करचेका लास्ट डेट पल्लेच केल्यार बेस्ट पल्ले भितर जावका ओके 18 चॅप्टर पल्ले नवा ओके ओके म्हळ्यार म्हाका मध्ये कांय ना जशिल्ले सो आय कुड नॉट डू दॅट्स व्हाय वन ओके पल्ले भितर एक थोडे टाइम घ्यायचे एक 10-20 मिनिट जात पूरा क्विजेस चल काय ನಾನು सेलेक्ट करच्या आन्सर्स हरे कृष्णा वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा माताजी।